Welcome to Garden of Glory. In 2 Corinthians chapter 6 verse 11 to 18, Paul pleads with a deep love. Open wide your hearts. We are not meant to blend with darkness, but to live as temples of the living God. He walks with us. He dwells in us. He calls us to come out and be separate. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र ओवेसवर 6 वळी 11 ते 18. मोगाची शिडकावणी. कोरिंथकारांनो, तुमचे कोडे आमी उक्तेपणी उलोयल्या. आमचें काळीज तुमकां सारकेंच उक्तें केलां. मोग उणो जाला जाल्यार तो आमचे वाटेन न्हय, तो तुमचेच वाटेन उणो जाला जायत. तुमी म्हजीं भुरगीं जाल्ले पोरी अशें तुमकां सांगता. मोगान फारीक करूंक तुमचीं काळजां म्हाका सारकीं उक्तीं करात. अनभावार्थ्यां कडेन फावो न्हय तसलो संबंद जोडूं नाकात. प्रमाणीकपण आनी खोटेपण कशीं म्हूण वांगडी जावंक शकतात. उजवाड आनी काळोख हांचे मदें कसलें भागीदारपण आसूं येत. क्रिस्त आनी सैतान हांचे मदें केन्ना तरी कोबलात आसूं येत. भावार्थ आसलोल्या आनी भावार्थ नासलोल्या मदें कसलें भागीदारपण घडूंक जाता. देवाच्या मंदिरां आनी कुड्या देवा मदें कशेच भाशेन एकमत आसूं नजो, कित्याक आमी खरेपणी जिव्या देवाचें मंदिर. तर देवान अशें म्हळां, तांचे मदें म्हजें ठिकाण करतलों आनी तांचे मदें जियेतलों. हांव जातलों तांचो देव आनी तीं जातलीं म्हजीं पोरजां. त्या पासत म्हणटा सर्वेस्पर, तांचे मदलीं भायर सरात आनी मेकळीं रावात. कसलेच मेळे वस्तूक हात लावूं नाकात. तेन्ना हांव तुमकां वेंगेंत घेतलों. हांव तुमचो बापूय जातलों आनी तुमी जातल्यात म्हजे पूत आनी म्हज्यो धुवो, अशें म्हणटा सोर पदवेदार सर्वेस्पर. Paul speaks not just with authority, but with affection. He opens his heart wide and invites the church to do the same. We cannot mix light with darkness. We are God's dwelling place, holy, chosen, beloved. This is not about judgment, but invitation. God says, I will be your father, and you shall be my sons and daughters. So come out, be separate, and live as those who carry his presence. Let us pray. Father, thank you for calling us your children. Thank you for choosing to dwell in us. Help us walk in purity, set apart for you. We open our hearts to you fully, not holding anything back. May our lives be holy temples where you are honored and glorified. In Jesus' name, Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baran Koro.